केंद्र सरकारान नाटक आणि तियात्राचेर 18% जीएसटी लावपाचो जो निर्णय घेतला तो चुकीचो आसा। ह्या निर्णयाचो आमदार रेजिनाल्डान निषेध केला। नाटक तियात्र कलाकार कशे रितीन माचयेर हाडपाक धडपड करतात ते तांकांच खबर। सरकार हांकां व्हडलोसो काय आधार दिना म्हणटकर हाचेर जीएसटी लावपाचो निर्णय गोंय सरकारान फाटीं घेवचो म्हण मागणी कुडतरेचे आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड हांणी केला। आर्डिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तियात्र जावं नाटक बडहा तांकां ते कितकोन तियात्र आनी कितकोन नाटक करतात तेच जाणात। कोणाको स्पॉन्सर हाडटात, कोणाकोडे बीक मागून तेंगेली कला वयर काडपाक ते प्रयत्न करतात। ही गव्हर्मेंटान तांकां आतां 18% जीएसटी लावपाक केल्या। ही जीएसटी पळय आहा ती तियात्रां लावपाक जायना, नाटकां लावपाक जायना। हे आर्टिस्टांक आमी गव्हर्मेंटाचेर कांय स्कीम व्हडलेशी कांय ना, तांकां व्हडले कांय तांकां एवॉर्ड नाय, व्हडले कांय तांकां मॉनिटरी बेनिफिट्स कांय नाय। बट हेका जी 18% आहा ती इट इज गोइंग टू बी वेरी बॅड। इट्स गोइंग टू बी वेरी बॅड फॉर द इंडस्ट्री। वी स्ट्रॉंगली कंडेम दिस जीएसटी फॉर द थिएटर। जायत जाणांनी निश्चित केले तेजेर। मुगे गव्हर्मेंटाक विनंती, विथड्रॉ इट वन्स एंड फॉर ऑल। ती विथड्रॉ करून तांकां एटलिस्ट जस्टीस तर मेळनी, न्याय तर मेळनी की तांकां आपल्याक एक कला जावं कितें करपाक। आनी म्हाका दिसता हें सगळें तियात्रांचेर बंदी घालपाक 18% जीएसटीची एक सॉर्ट ऑफ अ बंदी की बाबा तुमी आमगे कांय काडना काय नाल्यार तुमी सांबाळाय म्हूण, हें वॉर्निंग काय कितें आय डोंट नो। आनी वयल्यान आतां ताका कमिटी आनी करता म्हणल्या कितें ते कितें उलयताय ते कितें करताय ते इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सीईओ घेवन तांकां ही वील बी इन चार्ज टू पुट दीस। आतां हें कितें चल्लां गव्हर्मेंटागेलें ते खरें प्रयत्न घेवन गोट थोडे जो आहाय गोट तेंगे गव्हर्मेंटागेले एनी क्रिटिसिजम जावं डिसेंट पडे आहा ते आयकून घेवपाक गव्हर्मेंटागेलो कायदो जावन आसा। आतां हें आमगेलें निश्चित आहा हेजेर आनी वी डोंट वॉन्ट एनी जीएसटी फॉर द थिएटर।